दिवचले काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियानावेळार उलयतना आयकल्यान विजय सरदेसाईच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात 5 लाख चौखण मीटर जमनीचे रूपांतरण जाल्ल्याची कागाळ काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांच्या कानार घाली। काँग्रेसीच्या संविधान बचाव कार्यावळीतलो होच व्हिडिओ उपरांत बरोच व्हायरल जाल्लो। या व्हिडिओक लागून काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डा मदीं राजकीय वातावरण तापला म्हणून सुत्रां सांगतात। सेटलमेंट केला त्याचेर आम्ही बायोडायवर्सिटी कडसून सगळ्याचे काढून त्यांचे फोटो ते आहात आम्ही हायकोर्टात प्रोड्यूस केले। मग ते हायकोर्टात जर कितें जातलें कोण सांगू शकना, ताका टायम लागतो। ते पण कितें वेगळे सांगत असता डेटी घेता। माझे गव्हर्नमेंटाकडे रिक्वेस्ट आहे की ते आणि हे केन्ना सेटलमेंट 70 to 39 माझ्या अंदाजान विजय सरदेसाई जेन्ना म्हाका दिसता वैजर आसलो तेन्ना केला आसतलें। तेणे केले 5 लाख स्क्वेअर मीटर तेन्ना तेणी थंयसर सेटलमेंट धोरणान केल्ली आहा। 5 लाख स्क्वेअर मीटर तुम्ही पेपरार वाचला का आवडून पण तेन्ना केली। दुसरे वटेन विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मंगळारा आपयल्या विरोधी आमदारांचे बसकेक गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पार्टीचे आमदार हजेरी लायतले की ना हे विशीं अनिश्चितता आसा। युनायटेड अपोजिशनामदी कितें चल्ला हाची काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांकां कांयच कल्पना ना। या सगळ्या प्रकाराची माहिती जाणून घेतलो म्हणून ठाकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलोवन दाखयला। एक प्रथा अशी आसता की जेन्ना असेंब्ली नोटिफाय जाता म्हणजे एक 15 दिसाचो पिरियड जेन्ना आसता, म्हणजे जेन्ना गॅझेटाचेर येता की असेंब्ली ह्या दिसांक जातली तेन्ना इमिजिएटली जॉयंट ऑपोजिशनाची मिटींग आपोवंक जाय, ही प्रथा आसता। हांव हाजे पयलीं प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत आनी थोड्या टायमाक मायकल लोबोच्या अंडर ऑपोजिशन म्हणून काम केलें। ही प्रथा ते फॉलो करताले। जेन्ना व्हडलें सेशन आसता, चड करून मॉन्सून सेशन, तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय। आतां प्रोसेस सोंपलो, फाल्यां लास्ट दीस, ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो? सो ती बिझनेस एडवायजरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली, वावर काडप आशिल्लें, तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप शक्य जातलें। हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें, कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच, म्हाका म्हजे मनान म्हणजे तकलेन येना। ताजे खातीर ती मिटींगेक ते वचप ना हांवें डिसायड करूंक ना, म्हणून आय एम स्टेटिंग फॅक्ट्स। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।